राजकारणात आपुणूय आसा हे दाखोवन दिवचे खातीर नाका आशिल्ले बेसलेस आरोप आप पक्षान चालू केल्यात. मात ह्या आरोपांक गोंयची जनता बळी पडची ना म्हूण गोवा फॉरवर्ड पक्षाचो ट्रॉजन डिमेलो उलयलो. वेंचणुके वेळार गोंयचे जनतेन तांकां तांचो जागो दाखयला आनी कांयच उलोवपाची गरज ना म्हूण तो मुखार उलयलो. की आम आदमी पार्टीक गोंयकारांनी एब्सोल्युटली रिजेक्ट केली. असली दुलाय केलेली गोंयकारांनी तेंची की तेंच्यो तोपयो दिसना आतां. लोकांक तोपयो घालून गेले ते 4 जाण काय 5 जाण दिसतात तोपयो घालून, उरलेले तोपयो खंय दिसत ना बिकॉज तेंच्यांनी ती लोकांक तोपयो घातली. And today they have found a new way of making their political presence felt by making some wild charges. काय अर्थ ना तेका, काय बेस ना, no evidence with the charge, but you say something and they want to remain trying to show their political presence. गोंयकारांनी हो प्लॅन तेंचो आपाचो कालचे इलेक्शन सारको पळयलो आनी सगळ्यांक खबर आसलें आनी एवरीबडी न्यू द पब्लीक परसेप्शन वॉज व्हेरी क्लियर that AAP was contesting to divide the non-BJP votes and for nothing else. And this was a charge that I should make also. It's nothing new. And every गोंयकारांनी हो प्लान तेंचो कोण 39 सीट्स सांगलो, 38 डिपॉझिट जप्त. हे चार्जीस न्हू, गोवा फॉरवर्ड पार्टी हे चार्ज करिना, हो फॅक्च्युअल पोजिशन.